2024 जनरल इलेक्शनचे 7व्या आणि निमण्या पावण्याचे मतदान फाल्या 1 जूनाक जाता। 4 जूनाक मतमोजणी जावन नवे सरकार कोणाचे हे लेगीत थारतले। मात गोयच्या कांय वाठारांनी वेंचणुकेची रणधुमाळी शांत जावची ना। हाचे कारण म्हळ्यार 23 जूनाक जावपी दक्षिण गोयचो एक जिल्लो पंचायत मतदारसंघ आणि गोयच्या वेगवेगळ्या पंचायतींतल्या 10 वॉर्डांची पोटनिवडणूक। ही पोटनिवडणूक 23 जूनाक सकाळी 8 ते सांजेचे 5 मजगती बॅलेट पेपर वरवीं जातली। 12 नंबरचो बाणावली हो एकुलतो एक जिल्लो पंचायत मतदारसंघ आणि पंचायतीत वॉर्ड फुडल्या प्रमाण रिते आसात। फोंडें तालुक्यात कुणय पंचायतींतलो 7वो वॉर्ड, वळवय पंचायतींतलो 2रो वॉर्ड, केरी पंचायतींतलो 3रो वॉर्ड आणि बोरी पंचायत हांगचो 11वो वॉर्ड हांचो आस्पाव जाता। साश्टी तालुक्यातले राशोल पंचायतींतलो 5वो वॉर्ड, सुरावली पंचायतींतलो 2रो वॉर्ड, आसोळणे पंचायतींतलो 1लो वॉर्ड, दिवचल तालुक्यातले कुडणे पंचायतींतलो 2रो वॉर्ड, केपें तालुक्यातलो शेल्डे पंचायतींतलो 2रो वॉर्ड आणि बार्देस तालुक्यातलो सुकूर पंचायतींतलो 10वो वॉर्ड हाचो आस्पाव जाता। उत्तर आणि दक्षिण गोयचे कलेक्टर हांची जिल्लो वेंचणूक अधिकारी म्हणून राज्य वेंचणूक आयोगान नेमणूक केल्या। 12 नंबरच्या बाणावली जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर साश्टी तालुक्याचे डेप्युटी कलेक्टर हांची रिटर्निंग ऑफिसर आणि साश्टीचे मामलेदार हांची असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून राज्य वेंचणूक आयोगान नेमणूक केल्या। रिकाम्या ग्रामपंचायत वॉर्डांच्या पोटनिवडणुके खातीर संबंधित तालुक्याच्या मामलेदारांची रिटर्निंग ऑफिसर आणि मामलेदार कार्यालयातल्या अव्वल कारकुनाची असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नेमणूक जाल्या। ह्या वेंचणुकेचे वेळापत्रक अशें आसा। उमेदवारी अर्ज दाखल करप बुधवारा 5 जून 2024 ते बुधवार 12 जून 2024 इतली आसा। सकाळी 10 ते दनपारा 1 मजगती हे तुम्ही उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक शकता। उमेदवारी अर्जाची छाननी बिरेस्तारा 13 जून 2024 सकाळी 10 वरां सावन। उमेदवारी अर्ज फाटी घेवप शुक्रारा 14 जून 2024 सकाळी 10 ते दनपारा 2 मजगती। उमेदवारांची वळेरी शुक्रारा 14 जून 2024 दनपारा 2 उपरांत। वेंचणुकेची तारीख आयतार 23 जून 2024 सकाळी 8 ते सांजेचे 5 मजगती। मतमोजणी आणि निकाल सोमारा 24 जून 2024 सकाळी 8 सावन सुरू जातले।